मुरगांव नगरपालिकेक 100 वर्सां पुराय जाली। आयतारा मुरगांव नगरपालिकेन 100 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उत्सव मनयलो। आयतारा जाल्ल्या ह्या उत्सवा निमतान मुरगांव नगरपालिकेच्या नगरसेवकांचोय भोवमान मंत्र्याच्या हस्तुकी केलो। 100 वर्सां पुराय जाली म्हूण आयोजन केल्ल्या सुवाळ्याक नगर विकास खात्याचो मंत्री मिलिंद नायक, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो, आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी हेर माचेर आसले। वेचून दिल्ल्या प्रतिनिधीं कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा आसतात, तांची कामां जावपाक जाय, तांकां विसरो नाकात असो सल्लो मंत्री मिलिंद नायकान दिलो। डेव्हलपमेंट करून घेवपाक जाय, तुका करपाची उमेद आसपाक जाय। डेव्हलपमेंट करून घेतना आपल्या वाठारांतले आपल्या एरियांतले आमी इल्लेशे थंय गेले हांगा गेले हेच्या खातीर केले ते माझे काम हें चिंत नाका। हांव जेन्ना पयले फावट कावन्सिलर जालो वॉर्ड नंबर 5 तेन्ना आमचे मिटिंगेक कावन्सिलाच्या मिटिंगेक भरल्या उपरांत अशें एक उलोवप आसतालें केन्ना केन्ना एक बारीकशें सांगता ना रे तो म्हाज्या भितर इंटरफियर जाता थंय काम करता तो 7 नंबराचो कावन्सिलर तो 8चो येता 9 करता तें आमी पळोवपाची गरज ना। थोडो लोक तुज्या वळखीन दुसरे कडलो येता तें करपाक जाय। हांवें मागीर ओपनली एका मिटिंगाक सांगलें म्हाज्या वार्डान तुमी सगळें काम करा, दुसरे फावट त्या वार्डान राव तुमी चिकून या, तुमकां जिखपाची उमेद आसा त्या वार्डान काम करपाचें करून दाखया, करा कांय प्रॉब्लेम ना। अशें आसपाक जाय, आमी ओपन आसपाक जाय काम करपाक। आमकां जेन्ना निवडून दिलें आमचे लोक आमच्या फाटल्यान जे रावता ते एक आशेन रावता। कितेंय जावं एक डेव्हलपमेंटाची आशा आसत, कोणाक नोकरेची आशा आसत नाजाल्यार आनी कितें हे सगळे आशेन रावतात, तांकां आमी फाटल्यान जर विसरले जाल्यार आमी आयज आमचे 3 फावटी कावन्सिलर निवडून येयला तशें निवडून येवंक शकना। तेंचा सत्कार जाला, वालोर तांकां 3 फावटी जे जिखून येयला 3 फावटी कावन्सिलर पासून जिखून येवप हें खरेंच एक भाग्याचें। म्हाका दिसता तेंच्यांनी जितली मेहनत केला म्हणून ते 3 फावटी जिखून येयला। मागता आमचे बाकीचे कावन्सिलर्स आहा तेंच्यांनी तशीच मेहनत करची। आमी दोगय मंत्री आसात आनी तालुक्याची उदरगत करपा सारकी मंत्रीपदां आमचे कडेन आसात। दोगांय मेळून मुरगांव तालुक्याची उदरगत करुया अशें मंत्री माविन गुदिन्हो उलयलो। जी सुडाचे खालार हे 4य कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कोण मागता ते प्रोजेक्ट तुवें दिवपाक जाय, हांव तुजे लागीं मागता। कित्याक आमचो तालुका आमी बरो करून दाखोवया, फुलोया, आनीकूय हांव तुजे लागीं मागता। म्हाजो वाडेम लेक थोडेशे एडिशनल कामां हांवें तुजे कडेन मागलेलीं आसा, कित्याक थिंगा लोक सायडीन रस्त्यारूच पार्किंग करता आनी थिंगा पार्किंग केल्ले कारणान इतलो बरो सुंदर लेक आमी इतले 14-15 कोटी म्हणून केला तो ते ट्रक दिसता रस्त्यान वयता तेन्ना। एक ट्रान्सफॉर्मरूय थिंगा आसा, तेजी एस्टिमेट केल्ली आसा, तोय शिफ्ट करपाक म्हणजे दिता ते सुंदर लेक दिसपाक जाय वास्को भितर सरता आसतना। दॅट इज लायक गेटवे एंटरिंग वास्को सिटी। हे आमी कित्याक करपा जाय, करपा न्हू। हांव तुजे लागीं मागता पूण लोकांक ही फेसिलिटी इमिडिएटली यूज करपाक मेळपाक जाय आमचे वाडेकारां आनी आख्खे वास्कोकारां। जॉगर्स पार्क जो हांवें आमचो केला तो तूं समजनाका की फकत दाबोलेचेच लोक थिंगा वयता म्हूण। थिंगा लोक मुरमुगांवचे येता, वास्कोचे येता, कुट्टाडेचे येता, पणजेचे येता, म्हापशेचे येता, फोंडेचे येता। म्हाका गर्व दिसता, म्हाका मेसेज धाडटा ते। नगरपालिकेच्या ह्या सुवाळ्याक नगरपालिकेन सुडाच्या येवजणेंतल्यान बायलांक शिकयल्यात, तांणी तयार केल्ले जिन्नस विकपा खातीर दवरिल्ले, तांचोय उल्लेख मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान केलो। सुडाच्या अंडर आमच्यो जायत्यो स्किमी आसात वुमन एम्पावरमेंट करपाक, आनीक सुडाच्या तर्फेन आमच्या मार्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान अरावंड 2000 वुमन्स ट्रेन केल्ले आसा, महिलांक ट्रेन केल्ले आसात। तांकां डिफरंट कोर्सीस दिल्ले आसात, कोर्सीस तेंच्यांनी ट्रेनिंग घेतली आसा, जावं ती कॅटरिंग, जावं ती कंप्युटर, जावं ती ब्युटिशियन, आनीक तेका लागून आयज हे सगळे कावंटर हांगा घातले आसात, कित्याक तेंचे टॅलंट्स आसा, तेंचे ते ट्रेनिंग घेतले आसा तें दाखोवपाक। तुमी सगळ्यांनी तांचे फुड्याक गिरायक घालचें, तांकां प्रोमोट करचें, कित्याक गव्हर्मेंट सगळ्यांक जॉब दिवपाक शकना म्हणून हांकां आयज ट्रेन करून आयज तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिल्लें आसा। आनी फुडें ह्या लोकांनी वचून आमच्या भुरग्यांकय तुका ट्रेन करपाक जाय आनीक तांकांय एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय।